उपराळी थोडे आमच्यान ते आसले ओके युनिटाच्यान आसले ते आसले ते बरे करून सांबाळले आमी म्हळ्यार प्रॉब्लेम उद्या येता नंतर किमसिल्यार मागीरचें काम समज जाता म्हजो कॅरेक्टर बाय धरून मूव पळयतना हाजें प्रोडक्शन मस्त म्हणटा बारी उंचीर आसा कित्याक म्हळ्यार भितरली आनी भायली गजाल पळयत आसतना आनी जरी तर आमकां दुसऱ्या भाशेंत आसचे बरी तितली व्हडली बजेट आसली जाल्यार हें फिल्म मॅजीक करूंक शकते कोण ना कद्दळ हांव जिणेन सपनेव ना हांव एक फिल्म काडीन म्हण तें देवान म्हज्या मुखांत करयलां तितलेंच हांवें चिंतचें काल आज आनी फाल्यां नमस्कार हांव वॉल्टर नंदलिके दायजी वर्ल्डाच्या काल आज आनी फाल्यां ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक स्वागत आज आमी स्टुडियोच्या भायर परत एक फावटी ओपन एअर हांगासर आयल्या आनी ह्या सोबीत प्रशांत वातावरणांत आमी तेगा मान मनशां सांगता इल्लोसो एक ल्हानसो संवाद करूंक आसा इल्लो वेळ उलोवंक आसा विक्षकांनो तुमकां समेस्तांक गोत आसा आयले वार कोंकणींतलें पिंतूर मुवी पयाण एक जबरदस्त आवाज उठोवन आसा कोंकणींत फिल्मांक एक नवी दिशा दिवचें प्रयत्न करन आसा आनी त्या प्रयत्नांत तें सफळ जावन आसा आनी लोकांची प्रतिक्रिया पळयतना भोवशा तांणी काडिल्ली मिनत ती सार्थक म्हणून बगता पूण तांणी काडल्या मिनतीक संपूर्ण सार्थकता मेळचे जाल्यार जाता तितल्या लोकांनी हें फिल्म थिएटरान येवन पळयचें आनी हें फिल्म येदोळूच मंगळुरांत तशेंच गल्फांत थोड्या कडेन ऑलरेडी स्क्रीन जालां उडुपीन स्क्रीन जालां आनी दक्षिण कन्नडाच्या विविध जाग्यांनी स्क्रीन जालां मुखल्या दिसांनी आनिकी जायत्या नव्या थिएटरांनी नव्या जाग्यार हें स्क्रीन जावंक आसतलें पूण आज हांवें हें कार्यक्रम करचो उद्देश कितें म्हळ्यार ह्या फिल्मा फाटल्यान जायत्यांनी वावर केला पूण तांच्या पैकी आज तेग जाण मानेस्त हांगा आसात आनी तेग जाण 3 शेतांत ते प्रामुख्यताय घेतात पयल्या सुवातेर मेल्विन पेरिसाच्या चिंतना सुरुळेंत एक उदेल्लो कॉन्सेप्ट ताका एक फिल्म काडीचें म्हणून आनी त्या कॉन्सेप्टाक सांगात आनी एक बळादीक खांद मारलो मनीस ताचो डिरेक्टर जोएल पेरेर आमी तांची सडावत वळख करून दिवची गरज ना आनी ह्या फिल्मांत एक प्रधान पात्र आसा भोवशा आमी मलयाळम तामीळ ह्या हेर भाशेची फिल्मां पळयल्यार थंयसर केदाळागी आमचें चॉकलेट हिरो हिरोईन कॉन्सेप्ट मायक जाला आनी आजकाल एक कॅरेक्टर जो मध्यम प्रायसो जावंक पुरो या उतर प्रायसो जावंक पुरो थंयसर येता आनी सगळें फिल्म डॉमिनेट करता आनी हांगाय अशेंच जालां की एक अनुभवी नाटक क्षेत्रांत आनी हेर सांस्कृतीक रंगांत हळुल्लो एक कलाकार पयले फावटी फिल्माक येता आनी ताजें योगदान तो दिता हें सगळें पळयना भितरलें पॉयंट कशें आसलें भोव मोठव्यान आमी तुमच्या सांगाता आज वांटून घेतलो हांव येदोळूच जायत्या यूट्यूब चॅनलाचेर या टेलिव्हिजन दायजी वर्ल्डाचेर तुमी आयकला पूण आयचो अनुभव दुसरोच आनी कितें येदोळ तुमकां सांगूं ना तें आज तांचे तावन भायर काडचें प्रयत्न करता पयले सुवातेर मेल्विन पेरीस तुका स्वागत मेल्विन पेरीस कोंकणींतल्या प्रख्यात संगीत कंपोजरा पैकी एक संगीतकार म्हणयत आनी हें फिल्म संगीताच्या विशयांत आसा एक विशेष मॅसेज आसा मेल्विन पेरिसाक हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं वळटी पूण म्हजें पयलें सवाल तुज्या लागीं न्ही जायत जोयला लागीं जोयल मुखारी हांगासर आसा जोयल पेरेराच्या वांट्यान हांवें जोयल पेरेराच्या विशयान सांगचें जाल्यार ताजें बॅक टू बॅक सुपरहीट मुवी म्हणयत अस्मिताई मुवी ती गेल्या वर्सा रिलीज जाल्ली मांड सोबाणाच्या बोंदेराकाल उक्ताडाक आयिल्ली ती मुवी लोकांनी खूब पसंत केल्ली आसा आनी बरी प्रतिक्रिया मेळिल्ली आसा आनी ताच्या उपरांत आयिल्ली ही मुवी जोयलाच्याच निर्देशकाल डायरेक्शन ताजेच डायरेक्शनांत आयिल्ली मुवी ही त्याच वाटेर वचून भोवशा यशस्वी आमकां येदोळसो पळोवंक मेळ्ळा तर ह्या बॅक टू बॅक हिट मुवी दिल्लो जोएल पेरेरा मुळान एक संगीतकार पूण आमकां गोत आसा तो एक बरो बरोवपी नाटक असो बरोवपी निर्देशक वजंत्री कळटा संगीत निर्देशन दिता आनी आतां मुवी डायरेक्शन दिवन तो यशस्वी जाला भोव मोठव्यान जोयल पयले सुवातेर अभिनंदन तुका शाबासकी कित्याक म्हळ्यार कोंकणी संवसार एक ताका लिमीट आसा आनी खंयच्याय कारणाक लागून कोंकणी फिल्मां कन्नडा या हेर भाशेच्या फिल्मां कंपेर करूंक बिलकुल जायना
पूण कंपेर केल्यार थोड्या फिल्मां पैकी तेंय बरें आसा म्हूण सांगीत थोड्या फिल्मां कंपेर करतना आमचें पयण बरें आसा म्हूण सांगीत. पूण फस्ट हांव तुका कंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक म्हळ्यार सुरूच्या दिसात हांव न्हू हें पयणाचें पयण जाताना म्हाका हाच्या विशयांत माहीत आशिल्ली, पूण कितें तुवें प्लॅन केल्ली इन्क्लुडींग डेट्स वय ते खंयच्या भाशेन ती जावंक बारीक कश्ट. म्हळ्यार ह्या डेटीक हांव रिलीज करता म्हणून तूं एका वर्सा पयल्यान सांगताय आनी त्याच डेटीक रिलीज करताय, कशें जालें? काल म्हळ्यार आमी एक स्केच बोर्ड घालता, हांवें तशें केल्लें. एक स्केच बोर्ड मेल्विन पेरिसान म्हाका सांगलें अशें फिल्म काडूंक, ताच्या उपरांत एक 18 दिसाचें चिंतना मंथना केलें मतींत, 7 दिसांनी बरोवन काडलें. मागीर आमी एक 4 जाण बसून वाचून तातूंत कांय फ्लॉस आहा तें पळोवन एक स्क्रिप्ट लॉक केली. स्क्रिप्ट लॉक केल्या उपरांत फेब्रुवारी 11 आमी मुहूर्त दवरलो. मुहूर्त दवरलो आनी त्याच दीस आमी अनावन्स केलें सप्टेंबरांत आमी रिलीज करता. सप्टेंबर 15 प्रिमियर करताय आनी 20 तारखेर रिलीज करताय. हांवूय आसलो. तें करूंक कारण म्हळ्यार आमी एक शेड्यूल पयल्यांत घाल्लें, हांवें शेड्यूल घाल्लें आनी एक स्केच बोर्ड केल्लो. अहल्या दिसांनी इतल्यो सीन जाय जे आमकां. आनी आमचो DOP आसलो. DOP कडेन आमी उलयल्ल्या जातागी नांगी म्हणून. आमचो DOP एक बारी अनुभवदारी. मात न्ही म्हाका ताचेर हांव जाता म्हणून बगयल्लें केदाळा ताणें आमच्या पिक्चराचें एका वर्सा पयलें गौजी गम्मत म्हणून फिल्म केल्लें. सगळें फिल्म 11 दिसांनी शुटींग केल्लें. सगळें फिल्म 11 दिसांनी शुटींग केल्लें आनी कितल्यो सीन आनी परत ताणें केल्ल्यो ताणें ताचें शेड्यूल दाखयलें म्हाका. तें शेड्यूल पळयल्या उपरांत म्हाका बगलें आमचे फिल्मी जाता, कित्याक म्हळ्यार आमी एका दिसाक रेकॉर्ड 21 सीन्स रेकॉर्ड केल्यात, शूट केल्यात. फस्ट डे 21 सीन्स. आनी तो हरियकाकी मस्त सपोर्ट करतालो. म्हळ्यार लायटींग अरेंज करचें तें पुरो ताचीं कामां. लायटींग अरेंज करचें तें करचें पुरा करतालो. देखून सगळ्या एक शेड्यूल आमी कितें केलां पळय तें शेड्यूल बरें करून पाळलें आमी. DOP नांव कालें ताचें वी रामांजने. आतां रामण तुवें सांगिल्लें करेक्ट. एक चार्ट केलें पुरो बरोवन दवरलें. तूं म्हणून न्ही सगळे डायरेक्टर करतात. सगळे डायरेक्टर चार्ट करनासतना कोणी वचनात. जे चार्ट करनासतना कोणी वेता पळय तो म्हळ्यार एक ताजे उद्देश करेक्ट आसना म्हणून जालें. पूण त्या चार्टा प्रकार जायचे जाल्यार मोदे विघ्न खंटा काय म्हणटात. हांवें एक्सपिरियन्स केला. ते तुळू फिल्मू, कन्नडा फिल्मू, कोंकणी फिल्मू जायत्यांनी काडचें पळयलां, डायरेक्टरांक पळयलां, प्रोड्युसरांक पळयलां. तांचें चार्ट समा आसता पूण वेदराचें चार्ट समा आसना. पावस येता, विपरीत दग आसता, खंय म्हणी काले म्हणी लोकेशनाचे आद दितात. आज शूट करून गेल्या कडेन फाल्यां येनाका म्हणटात. तस जालें काले तुमकां प्रॉब्लेम आयिल्ले की शूटिंगाक? पावसाचें आसलें. लास्ट डे शूट करतना मध्यान राती 1 वरार पावस शेणोवंक सुरू जालो. वो बारी ऑप्टिमिस्टीक आसलो कोण आमचो DOP. ಏನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ म्हणून काल कॅमेरा मात कवर करतो. तितलें धैर्य आहलें. ताका दुसऱ्यांचें धैर्य आहलें, ताच्या कॅमेराचें धैर्य नासलें. इल्लेस शेणायलो मात्र मागीर पावस रावलो. पूण मात्र म्हाका बारी अजाप दिसता. मेल्विन पेरिसाचें फिल्म पावस येवना म्हणटा न्हय बारी. ते आमकां बेळ आसलें. पूण पावसान पूण गरमी कठीण आसली. आमी सकाळीं 6 वरार थोडे फाटी सुरू केल्या, राती 2 वरां म्हणून डबल शिफ्टार काम केल्लें आसा. मागीर तुवें सांगलें चॉक बोर्डार तूं बोर्डार बरोवन दवरल्यार पाटी मुखार येता म्हूण. आतां तल उपराळी थोडे आमच्यान ते आसले, युनिटाच्यान आसले, ते बरें करून सांबाळले आमी. म्हळ्यार प्रॉब्लेम उदय येताना किमसिल्यार मागीरचें काम समान जाता. हांव आसलो, मेल्विन पेरीस केदाळे आसतालो, थोडे फाटी तो हँडल करतालो, थोडे फाटी हांव हँडल करतालो. किमचून येतानांत सदांच प्रॉब्लेम जावचे युनिटांचे. ते थोडे फाटी सोमा आसनात, राती न्हीद आसना, तें आसना, ಒಟ್ಟಾರೆ करतात. जाय जाल्यार बरी काम करनात. दनपारां 1 वर रजा दिजे म्हणटात, 1 वर फ्री दिजे आमकां. बाकी कडेन मलयाळमान दितात, हांगा दिनात. तांकां बरें ते समजून गेल्ले कस जातालें. 1-2 दीस मागीर आयले ते आमच्या वाटेक आयले. म्हळ्यार ओवरऑल एक टीम वर्क आनी तुका बरें सगळ्यांचें बरें मोन नातल्यार असलें कार्यक्रम आसा. इट इज इम्पॉसिबल. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या ऑगस्टांत हांव न्हू ऑक्टोबरा म्हणशेर म्हाका कोत्ताले प्रकार 4 तुळू फिल्मां अर्द्यार रावली. परत्यान शेड्यूल घाला, पावस आयला, शेड्यूल घालो, पावस आयलो, थंयच रावल्यात. लॉस. मागीर तुका एक नेगेटिविटी येता. पूण हांगासर तें एक पॉयंट पळयतना
त्या पॉयंट आणि हे पॉयंट करेक्ट मॅच झाला आणि म्हाकाय त्या दिसा हांवें खंय एक सांगलो उडास आसा म्हाका ते फर्स्ट टायम मेलवीन सांगतना एक पॉझिटिव्हिटी आशिल्ली म्हाका एक 6th सेन्स सांगतले हें करेक्ट वचोन पडटा म्हणून करेक्ट तशेंच वचोन हें जालां. आतां लेस्ली रेगो आसा आमच्या सांगाता हाजी कोणाक वळख ना वळख लेस्ली रेगो मोगाच्यानो एक बरो काले म्हणी येता म्हजो एक बरो इश्ट म्हणून हांवें सांगीत आनी ताज्या किवर तें हांवें सांगचें जाल्यार कार्यनिर्वाहक जावन तो प्रसिद्ध जावंक बरो पूण एक बरो संघटक एक बरो नट रिलिजियस ड्रामा जावं दी या सामाजीक जावं दी बऱ्या नटन ताणें केला आनी बरो उलोवपी. मागीर इवन ताजी एक कंतराची CD आसा आनी ताणें मदें मदें गायलां आनी तें आमी आयकलां. पूण लेस्ली तुका आज हांवें आनी तूं इनवॉल्व केल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार तूं नाटक शेतांत हडुल्लो आसाय तो रिलिजियस जावं दी सामाजीक जावं दी पूण एकच पयले फावटी तुवें कॅमेरा फेस केलाय दैज वर्ल्डांत तुका काल आमचें काल आज फाल्यां आनी आमची मनशां 100 एपिसोड केल्याय कॅमेरा फेस केलाय स्टुडियो भितर पूण स्टुडियोच्या भायर काले म्हणटात तुजें नाटकांत तुवें फेस करचें आनी हांगा फिल्मान फेस करचें तुका कॉन्फिडन्स कालेंक म्हळ्यार जॉयल डायरेक्टर आसलो आनी तितल्यान मेलवीन प्रोड्युसर आसलो तेंय एक बरें कॉन्फिडन्स म्हळ्यार तांतू तुजें 50% तुजें बें पयस येता. पूण जाल्यारय तुजो पयलो अनुभव कसो आसलो तुवें कॅमेरा फेस करताना? समा सांगचें जाल्यार कॅमेरा मुखार जावनची कामां ह्या शूटिंग पळयलां ते पळोवन ती गजाल आमकां नाका म्हणून एका रितीचें मनोभाव म्हज्या भितर आसलो बिकॉज ताका कंप्लीट कमिटमेंट जाय. एक फिल्मांत तुवें काम करचें जाल्यार प्रोफेशनल एप्रोच आनी कमिटमेंट जाय. पूण हांवें कमीट केल्या उपरांत वाटना हांव एक गजाल आसा कितें म्हळ्यार खंय एक उतार दिवंक फाटीमुखार मुसफटी पळयता पळयल्या उपरांत मात ते फाटीमुखार पळोवची गजाल ना म्हणजे ताणें कितलें तांगता तितलें करूंक देवाची ससाय मागून मुखार येची एक म्हजी कालेत. प्रत्येक जावन आज हांव उडास कडीचे वर्कशॉप दवरले त्या वर्कशॉपांत हांव चिंता 3-4 हप्त्याक त्या एक्टर्सांक आनी सगळ्यांक आपोवन एक वर्कशॉपान ट्रेनींग आसलें तांतू आमकां कितें जॉयलान चिंता तितलें गरज ना देखून एक 2-3 दिसांक आमकां आसलें आनी हांव आयिल्लो आनी म्हाका अजुनूय उडासा जेरी रस्किनान एक बारी अपूर्व हेची एक टॉक ह्या आमकां एक समजणी दिली आनी ती समजणी त्या राती म्हाका इतली उपकाराक पडली की म्हाका सगळ्यो संगती समजल्यो कित्याक म्हळ्यार वेदीर नटन करच्याक कॅमेरा मुखार नटन करच्याक मस्त फरक आसा आनी ते एक्सप्रेशन्स देवाच्या दयेन म्हाका दिवची तांक आसा म्हणून म्हाका पयले फावटी प्रिमियर पुत्तूर पळयतना कळ्ळें म्हजे एक्सप्रेशन्स म्हज्या कित्याक वॉयस ओवर आर्टिस्ट जावन हांवें फिल्मान काम केलां त्या वॉयस ओवराक दिजे जाल्यार ते एक्सप्रेशन्स ब्लेंड जाल्यार मात ताका सोबाय येता आनी त्या संगतींत हांव चिंता देवाच्या दयेन म्हाका ती म्हजें देणें भायर हाडूंक ऑफकोर्स मेलविन पेरीस जॉयल पेरेरा हांकां हांव रुणी म्हणटा आनी सगळ्या आमच्या एक्टर्सांचें कोऑपरेशन एक्टिंगांत एक्शन आनी रिएक्शन दोनांयची संगती ती बरें मेळिल्ल्यान आमकां नटन संपूर्ण रितीन सादर करूंक पूण हो एक रोल कितें आसा तो सुरूतावन लास्ट म्हणसर व्हरता एक कडेन तूं आनी जेरी रस्किना बसून तुमी स्टोरी नरेट करतात म्हळ्यार एक उडास काडतात तूं सांगताय आनी दुसऱ्या हंतार दुसऱ्या वाटेर तूं एक्ट करताय. हे 2 सन्निवेश आनी थ्रू आउट तुका आसल्ल्यांत तुवें ऑलरेडी सांगलें तुजें तें डेडिकेशन तुका दिवंक जाल्ल्यांत कितले दीस शूटिंग केल्लें तुवें? म्हाका हांव चिंता 10 ते 12 दीस आसले. ओके 10 ते 12 दीस तुजें काम आनी परसून शूटिंग करचें तितलें सुलभयेचें काम न्ही पूण आतां कॉन्फिडन्स लेवल तुजें चडलां तशें म्हळ्यार आनी मुखारी मुवी करयत म्हणून जालें. कोंकणी मुवी एक नव्या वाटेर वचून आसा म्हळ्यार पयलेंची फिल्मां पळयल्यार इवन आमी कालें करता म्हळ्यार थोडे फावटी कन्नडांत या दुसऱ्यांत हिट जाल्ल्यांत हांगा थोड्या फावटीचें कॉपी जाता तो कॉन्सेप्ट ती लव स्टोरीज तें रुका बोवारी बोंजें आनी गालें हें करचें त्या कॉन्सेप्टांत हांव आमी आतां मलयाळम तमीळ फिल्मांत कितें जाता इवन एट द एज ऑफ 70-80 ते मेन रोल करून थ्रू आउट द फिल्म व्हरतात. हो कॉन्सेप्ट लोकांक लायक जालो म्हणजे कितें हो कॉन्सेप्ट दाराळ मोपान लायक जाला कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस इवन रिव्यू वाचल्या उपरांत इवन आमची कार्य आनी आमचे युट्यूबाचे रिल्स पळयल्या उपरांत थिएटराक येता आसतना एका आपधैर्यान आयला आमच्या घरची समेत त्या एका आपधैर्यान
पूण फिल्म पळोवन भायर येत आसतना तांचें चिंतप सगळें बदललां एक दुसरें हांव एक फिल्म पळोवन सो एक पिसो म्हणी येता मस्त फिल्मां पळयता पूण म्हजी फेवरेट जावन आसा ती कितें इंग्लीश सेकेंड मलयाळम आनी थर्ड तितली बरीं आसात जाल्यार मात्र हिंदी आनी उरलीं अमिताभ बच्चनाची स्टोरी लायनाचे तीन परतले मुवीज आनी त्या दृश्टीन म्हजो कॅरेक्टर बाय दवरून मूव पळयतना हाजें प्रोडक्शन मस्त वांट्याक बारी उंचीर आसा कित्याक म्हळ्यार भितरली आनी भायली गजाल पळयत आसतना आनी जरी तर आमकां दुसऱ्या भाशेंत आसचे बरी तितली व्हडली बजेट आसली जाल्यार हें फिल्म मॅजीक करूंक शकते कोण ना म्हणून मी म्हाका वय 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 करेक्ट बजेट मागीर लोकांनी थिएटराक येवचें तें पुरो पळयतना भोवशा आमकां आनीक नॅक्स्ट लेवलाक व्हरी येताले पूण एक बरें प्रयत्न जाला एक मॅट आमी मुखार सोडून वेता मुखलें तुजें सवाल विचारच्या पयलें आतां प्रधान मनशां गाडी मुखार ओके ना जाल्यार पावस येवचो चान्स हांगा मेल्विन पेरीस ऑलरेडी हांवें सांगलें ताजें इंट्रोडक्शन केलां पूण मुवी भोवशा तुजें मस्त वर्सां एक सोपान घेवन केदाळा तुका एक मुवी करचें म्हणून बघलें फस्ट चिंतप केदाळ आयलें मेल्विन पेरीसान एक मुवी प्रोडक्शन करचें म्हणून खंडीत जावन म्हाका सोपण ना लेंथ स्वप्न ना कद्दळ हांव जिणेन सोपण येवना हांव एक फिल्म काडीन म्हणून तें देवान म्हज्या मुखांतर करयलां तितलेंच हांवें चिंतचें बट केदाळा हें चिंतप आयिल्लें तुज्या मोतीक चिंताप जावंक म्हाका जोयलान हांवें तो कॅन्सराचो शो केल्लो वय 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 तो वळ म्हाका सांगलें मेल्विन थोडीं तुजीं पदां अशीं आसात तुका एक बरें मुवी काडी येता त्या टायमार 6 वर्सां पयलें केदाळा कोंकणी फिल्माची क्रेज नासली क्रेज नासली हांवें त्या विशयान ध्यान दिल्लें ना ताणें सांगलें म्हणून तो काही म्हाका रावले आमी चिंतलें हांवें हांव ओकेच रावलो ताका मक्कार करचो वय ताच्या उपरांत काय जालें म्हळ्यार तेंचा अस्मिताचे परत्यान आवडीचे अस्मिताय जावन पाटी येताना म्हजे कडेन दोगांनी विचारलें तुजें केदाळ आसा हें भाव म्हणून ओके 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 ताका हांवें मन दिलें ना मागीर मोदें खंय जोयल म्हणलें जाल्यार अशें विचारता साहेबा एक पिक्चर काडून कितलो घस आसा म्हणून विचारलें देखून ताणें एक म्हाका ल्हानशी बजेट ह्या बजेटी भितर तुका हांव बरें फिल्म काडून दिता म्हणून म्हाका धीर दिलें तशें हय पूण तुवें तुजें तें फिल्माचें एक प्लॅन मागीर रियालिटी काडचें म्हाका दिसचे प्रमाणे तुवें एक मिड जानेवारींत म्हाका कॉल केलो आसा अशें अशें आसा हांव एअरपोर्टांत आसलो तुवें दुबय कॉल करतना अशें प्लॅन तुजें ऑलरेडी सेट जाल्लें पुरा आनी तुवें अशें सांगलें की फेब्रुवारीन मार्चान कोणा ह्या एप्रिलांत शुटींग सुरू जाता म्हणून इनफ टायम तुका गॅप मेळ्ळो की म्हळ्यार तुजें प्लॅन एक्झिक्युशना काडूंक तातूंत मेन कितें म्हळ्यार आमचो फायनान्स तुका पयशे नासतना कोंकणी पिक्चराक हात घालचे म्हळ्यार तुजे कडेन एक्सेस पयशे आहात म्हणून अर्थ न्ही म्हळ्यार तुका तुजे कडेन म्हणचे न्ही एका प्रोड्युसरा कडेन ताजे कडेन इतले एक्सेस असल्यार मात्र तो कोंकणींत एक पिक्चर काडूंक भायर सरता आतां तुका काय कळीत आसा हांव एक रिटायर्ड मनीस वय करेक्ट कळ्ळें न्ही आतां जोयला कडेन विचारल्या उपरांत जोयलान सांगिल्ली बजेट हांवें म्हज्या कुटुंबाच्या संद्या लागीं दवरली ओके ओके आनी तांणी म्हाका एनकरेज केलें आनी पाठिंबो दिलो ओके आनी त्याच दिसा तें जानेवारी 1 आमी राती जेवण करतना म्हज्या भावान विचारलें आसा आनी तो वळ हांवें सांगलें हांवें इंट्रस्ट दाखयलें ना आमकां म्हळ्यार म्हाका साथ दिना म्हळें देखून मागीर तांणी पाठिंबो दिलो आनी त्याच राती हांवें जोयलाक कॉल केलें नेक्स्ट डे जोयल सकाळीं घरा आमगेर आयलो आनी हांवें ताका सांगलें ताणें म्हाका विचारलें तुका खंयच्या रितीचें जाय म्हूण आतां आमी करचें संगीत घरांत हांव आनी हांव एक संगीतकार तशें म्हणटाना एका संगीतकाराच्या जिणे विशयान म्हाका एक फिल्म काडूंक आसक्त आसा म्हणून ताका सांगल्या उपरांत जुस्त 15 दिसांनी ताणें ताचें स्क्रिप्ट रेडी करून म्हाका दिलें ओके म्हळ्यार स्टोरी लायन तुज्या मतींत आसली ऑलरेडी जस्ट एक आउटलायन मात्र ताका सांगलें हांवें तितलेंच ओके तें एक पार्ट जालें आतां आमी जोयलान ऑलरेडी सांगलें तें कशी तेजी वायट गेली आनी डॉट सांगल्या टायमार तें निजाय की दीस हें आसा पळय असले गजाली आमकां इन्स्पिरेशन जर तर जोयल करूंक शकता आमी करूंक शकता जाल्यार सगळे करूंक शकतात इट्स व्हेरी सिंपल बट तें मन तें डेडिकेशन आनी तितलें तें समर्पण हें आसा काले म्हणटा पळय तें आसा जें तें आमकां जोयलान भारी व्हडली मॅसेज आमकां मेळ्ळ्या ओके आतां एक स्टेप मुखार वचून तुजे कडेन विचारचें जाल्यार फिल्माचें पोस्ट प्रोडक्शन जाताना तूं जर्मनी आसलोय भायर आसलोय म्हळ्यार जोयलान संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी काण गेली जाल्यारय तें टायमार जालें फिल्म रिलीज जावच्या इल्ल्या दिसा पयलीं आयलोय तुज्या काळजांत कसली गुडगुडी देंवतली खंडीत जावन एका तराची कावजेणी आसली कशें येता कोण ना पूण म्हाका जोयलाचेर भरवंसो आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें केदाळाय हात घाल्लें काम
बऱ्यांकन केला आनी आमचो फाटलो 30 वर्सांचो सांगात तशें जाल्यार म्हाका कळीत आसा ताचेर म्हाका खंडीत भरोसो आशिल्लो आनी आज तें फिल्म ह्या लेवलाक पावलां जाल्यार तो कारण आनी ताका हांवें फुल्ल फ्रिडम दिल्लें हे इम्पॉर्टंट वय हांव खंयच्याय सिंतीन ताका मोद्या मेथेर जावना जें ताका जाय तें ताका हांवें दिवंक प्रयत्न केला. हांगा एक व्हडली मेसेज आमकां सगळ्यांक आसा कालेंगी म्हळ्यार जर तर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी कोणाक दिता जाल्यार त्या मनशाक आमी पातयेचे कातयेचे करेक्ट त्या मनशाचेर 100% पातयल्यार तो मनीस आमकां सोंड घालना. जर तर तूं 50% पातयलो जाल्यार ना ताका काम करूं जाता ना तुका काम करूं जाता आनी ही आमकां सगळ्यांक आचेतावन मेळ्ळें. आनी एक व्हडलें लिसांव अशें हांव चिंता फिल्म रिलीज जालें लोकांतून बरी रेस्पॉन्स मेळ्ळी म्हळ्यार सुरू तावनूच आमकां रिव्यूज बरे मेळ्ळे. स्लोली भुरग्यांच्या एग्जामांनी जाल्ल्या उपरांत लोक थिएटराक येवंक स्टार्ट जाले. बट म्हाका बघता आनीक चड व्हडल्या मट्टांनी येत जे आसलें थिएटराक आयल्यात आमी ग्रेटफूल जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तांणी आयच्या काळार आमी थिएटराक कोंकणीक मात्र न्ही दुसऱ्या फिल्माक पळय कोडियालान कन्नडा फिल्म चलनात तुळू फिल्मां थंय हांगा कितें चलतात. कांतारा जाल्ल्या उपरांत एकच ते कन्नडा फिल्म हांगा हिट जावना खंयच्यांत 2-2.5 वर्सां जावंक आयली. तुळू फिल्मां अप्रूप 10 फिल्मां काडल्यार 1-2 चलतात. तस जाल्यांत कोंकणी इतले दीस चल्ला आतांय चलोन आसा आनी इतले लोक आयले म्हणटाना वी शूड बी ग्रेटफूल आमी ग्रेटफूल जायचे. पूण वेतना हांवें आयकलें तुका मेलवीन हें 2.0 केदाळा म्हणून आतां पुरा 0.0 0.3 ताजें पुरा खाल न्ही येदोळ हांवें त्या विशयान चिंतूं ना कित्याक म्हळ्यार हें फिल्म आनीक जायत्या लोकांक पावोंक आसा आमच्या क्रिस्तांव आमच्या कोंकणी लोकांक पावोंक आसा. खाली आमच्याच क्रिस्तांव म्हण न्ही हेर हांकांय पावोंक जाय लायक कोंकणी सरस्वतांक तांणी हें पिक्चर पळयल्यार खंडी जावन तांकां पसंद जातलें. म्हणजे एकले दोग आयिल्ले आसात आनी तांणी म्हजे कडेन बरी अभिप्राय उसारिल्ले आसा तसल्यांकी पावचे म्हणली म्हजी आशा. पूण आतां आमी कोडयाळान मात्र आमचे चलता फिल्म आमचें पूण दुसऱ्या गांवांनी ते आतां गल्फाच्या आनी थंय केदाळा कालें कितें म्हणून विचारच्या पयलें परत एक फावटी हांव जयाला काडटा. जायत ओके तुका म्हळ्यार तेका तुका इल्लें चिंतूंक टायम जाय ओके बरें चिंतलें जयल अस्मिताई सक्सेसफूल पायण आमकां सगळ्यांक सक्सेसफूल वॉट नेक्स्ट न्ही म्हळ्यार तुका ऑफर्स डेफिनेटली आसतले आनी कशें तुजें कालें कशें चलोन आसा तुज्या चिंतना सुरळी आनी कालें म्हणटात हांगा नेक्स्ट आसा ऑफर्स आसात एकाची स्क्रिप्ट बरोवनूच आसा. ओके नेक्स्ट प्रॉबेबली काही दॅट इज जॉयल 3.0 जानेवारी फेब्रुवारी मार्च इतल्याक सुरू जावंक पारो. हांगा आनी एक इम्पॉर्टंट हांव सवाल तुका करूंक अशें येता की अस्मिताई जाल्ल्या उपरांत एक नवो स्पिरीट आयला. मेलवीन फेरिसान खुद्द सांगलें ताकाय एक प्रेरण जालें ते फिल्माची यशस्वी पळोवन आनी पयणाची यशस्वी पळोवन मस्त जाणांक प्रेरण जाल्या. म्हाका गोत्ता आसल्या प्रमाणे 3 फिल्मां कोंकणींत ऑलरेडी शूटिंग फिनिश जालें. 3 शूटिंग म्हाका दिसता 2 शूटिंग जालां 3चें जावन आसा 4थेचें जावंक आसा. सो तुळूंत जाल्ल्या बरी जावचें ना न्ही म्हळ्यार तेंची एक वरियर दोरी आसल फिल्म येताना तुळू संवसारांत एक फिल्म संवसारांत एक नवें आयिल्लें सगळ्यांक आशा जाली. विजय कुमारान काडलें आमकां कितल्या काडून असो सगळ्यांनी काडलें आजून सुमार 80-90 मुवीज तुळून तूं हें जालें हाज्या उपरांत वरियर दोरी आसला उपरांत आयल्यांत. पूण आमच्या मोतींत उरचीं 4 या 5 मात्र खंय कोंकणीच्या मार्केटींत हें मेळट ही फिल्मां ओवर क्रावडेड जावची ना ती जावंक नजो म्हणचें कित्याक म्हळ्यार प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार एक प्रोड्युसर आनी एका प्रोड्युसराक कॉन्टॅक्ट करना तें करना. पूण हांवें आमचें काडटाना हांवें सगळ्यां कडेन इवन स्टानी कडेन तुमचे केदाळा आनी हांचे केदाळा नेल्लू काडटालो नेल्लूचे केदाळा रायन काडटालो रायनाच्या ग्रुपान जाल्यार ऑल्वी कडेन विचारलें केदाळा म्हण विचारना आमी एक डेट फिक्स केल्ली. हय कम्युनिकेशन गरज कित्याक म्हळ्यार ते जर ते सप्टेंबरान करतात आमी सप्टेंबरान केल्यार ताका अर्थ ना. 2 फिल्मां पळोवंक कोंकणी लोक ना आजकाल. देखून आमी एक 3 या 4 महिन्याचे गॅप दवरून एक रिलीज जावचे बरी केल्यार वर्साक 2 फिल्मां
त्या 3 फिल्मां आयल्यार बारी बरें वय मागीर क्लास जावन वचो म्हणून एकामेका वय मागीर आमकां कोंकणी फिल्माक सबसिडी आसा मग गव्हर्मेंटान आनी एका फिल्माक मात्र वर्साक एक गी ना वर्साक कितलीं फिल्मांक मेळटा अवॉर्ड मात वर्साक अवॉर्ड एक पूण सबसिडी मेळटा सबसिडी मेळटा ते काल्यांक म्हळ्यार फिमेल प्रोड्युसर जाल्यार एक 5% एक्स्ट्रा आसा पूण गजाल काय म्हळ्यार 2019 लास्ट सबसिडी अनावन्स जाल्ली ताच्या उपरांत 5 वर्सां जालीं आनी की अनावन्स जावना सो अनावन्स जाता गे पूण जावन आमची येताना 2029 येवंक पुरो ताका पातयेवन कोणी फिल्माक तशें म्हणल्यार ताका पातयेवन कोणी फिल्माक काडनाकात म्हणजे सबसिडीक पातयेवन काडनाकात म्हणजे हांगासर जॉयल सगळ्यांकी एक काले म्हणटात आपले एक सगळ्याच्या मुतींत आसचें सवाल ते सवाल हांव आतां तुज्या मुखार दवरतां कोंकणींत एक 35 to 40 lakhs खर्च करून फिल्म काडचें तुमच्याचें बजेट कितलें कालें म्हाका गुर्तू ना हांव सांगता एक एवरेज एक 35 to 40 lakhs म्हळ्यार कंप्लीट तुजें प्रमोशन आनी जाता वर्थ गी वर्थ हांगा तूं 2 गजाली आहात एक वर्थ म्हळ्यार लोकांत न्हू या दुसऱ्यां कडेन खंय स्क्रीन करणं या आनी कालें करणं आमकां करयेत गी या आमी तें स्पॉन्सराचेर या बऱ्या मोनाचेर डिपेंड जावन करचें स्पॉन्सर आनी कॉन्ट्रिब्युटर कोणी ना जाल्यार वर्थ नाही कितें म्हळ्यार थिएटरांत हांव पयशे येवंकूच येना एक ल्हान लॅक दिता संगीत हांवें पयलीं सांगलां अस्मिताय 100 दीस देंवलां 112 days देंवलां पूण थिएटरांनी आयिल्लो पयसो कितलो 10 लाख चिल्लात सगळ्या थिएटरांनी तांणी करशिला कितलो लागीं 1 करोड करशिला सो खंय कवर जाता देखून खंय भायर वचून प्रिमियर करन थंय प्रिमियर करन हांगा प्रिमियर करन मागीर स्पॉन्सर्सांचे कुमोक्कान घेवन फिल्म उबे करतात एक करयेत तशें मस्त करूंक जायना तशें गजाल ती आमचे कडेन एक लिमिटेड व्युवरशीप देखून ते लिमिटेड बजेटींत आमी वचचें पडटा 30 लाखांचें उणें बजेट आयलें आनी की बरें पूण थोडे फिक्स्ड चार्जीस आसात पोस्ट प्रोडक्शना जावन दी प्रोडक्शना जावन दी ते आमकां कांय करूंक जायना बट तूं चिंताय की ह्या कोंकणीक एक नवो होप दिला म्हणून कोंकणी फिल्माक बरी गजाल आतां फिल्मां येवंक सुरू जाली ऑडियो इंडस्ट्री कंप्लीट कोवीड उपरांत ऑडियो इंडस्ट्री कंप्लीट पडली म्युझीक इंडस्ट्री कंप्लीट पडल्या देखून लोक आतां हातूं युट्यूबार स्टोरी बरोवन एक सॉंग करतात इल्ले शॉर्ट फिल्मां करतात आतां ही फिल्मां ती बरी गजाल इल्लेशें डायवर्शन मेळटा कोणाक कलाकारांक काम मेळटा डायवर्शनूय मेळटा लोकांक एक पळोवंक मेळटा आतां तुजे आखरेचे सवाल तांचे कडेन विचारचे की पयले फिल्मांत मस्त पदां आशिल्लीं ते फिल्माक प्लस गी या मायनस जावचें ना म्हणून चिंता हांव ताजें आउटकम कशें म्हळ्यार हांव कित्याक विचारता गी म्हळ्यार आज काल हिंदी या दुसऱ्या खंयच्याय भाशेची फिल्मां पळय पदांची संख्या देंवल्यात कारण आमकां हिट पदां मेळनात हिंदीन ती मेळनात या दुसऱ्या कन्नडा भाशेन खंय अप्रूप थंय हांगा मेळटात आनी जनरेशनाचे रूस बदलल्या त्या काळार अंतू 14 पदां आसात 13 पदां आसात सो तुका ती 13 पदां घाल्ल्या उपरांत खंय भोगल्ले आसा की पदां चड जाली म्हणून ही एक संगीतकाराची काणी जाल्ल्यान ती पदांत रूस येता आतां आचाकी चड ना सो हें कंपासारांत आसात 20 पदां घाल्ल्यान तांणी आनी 20 पूर्ण प्रमाणाचीं पदां हांगा पूर्ण प्रमाणाचीं पदां आसचीं 8 मात मागीर पुरो मॉन्टेज सॉंग्स पूण ह्या काणयेक ती गरज म्हूण भोगली जाल्यारय थोड्यांनी उसारलें आसा थोड्यांक पदां मस्त जाणांक पदां बरीं जालीं तें बरें जालें म्हणटात थोड्यांनी पदां इल्ली चड जालीं कोण ना म्हणून भोगल्लें आसा ते तांच्या अभिरुचा प्रकार बट एज अ डायरेक्टर तुका कांय तांतूं रिग्रेट ना तुवें तुजें कंप्लीट एक्स्ट्रा पद आमी कंपोज केल्लें आसा एक्स्ट्रा पद कट केल्लें एक्स्ट्रा पद आमी केल्लें आसा म्हाका इंगी तें चड जाता म्हणून बघलें तें काडून दवरलां ओके बरें परत आमच्या लेस्ली कडेन एक गजाल विचारची जाल्यार ओवरऑल तुज्या एक्टिंगाच्या हाच्या विशयांत हांव विचारतां नवे सडावत नवेत म्हळ्यार तुका थोडे फावटी कितें जाता एक सेटाक गेल्यार एक नवो एक्टर आयलो म्हणटाना खंय एकलो एक्सपिरियन्स्ड आसता ताजे उट्टूक एक मेळो न्हू एक अनुभव आनी परत जावचो आसता पूण हांगा तुवें तर दुसऱ्यांक एक्सपिरियन्स दिवचे तशें आसतना को एक्टर्स आमचे यंगस्टर्स जावन दी या सिनियर्स जावन दी जेरी रस्कीन आसलो तुज्या सांगाता या दुसरे साबार जण सिनियर आशिल्ले कशें आशिल्लें ते एक ताळमेळ कशें आसलें पयल्यान पयलें म्हजी एक कालत आसा हांव एक फावटी स्टेजीक ह्या कॅमेरा मुखार इवन टीव्हीचेर तुका गुर्त आसतलें सुरू आमी आमची मती स्टार्ट करतना हांव एक स्टुडंट कंप्लीट सरेंडर जाता
म्हणजे पास्ट कालें आसा जाल्यार तें बेगीन दवरता आनी शिकूंक पळयता ही एक गजाल. दुसरें ह्या नव्यात्त कलाकारां वांगडा काम करतना इतली खुशी भोगली की ती सगळीं आयकतालीं. जॉयलान कालें सांगल्यारी, आमी कालें तिदविल्यारी, या पेरिसान कालें सांगल्यारी, या कॅमेरामॅनान सांगल्यारी, थोड्यांक इल्लेशें म्हळ्यार ते रिटेक करतना पळयलें इरिटेट जालां जावंक पुरो. पूण हर एकली बारीक कॉपरेट जातालीं. धा देखून आमकां तें एक्टींग मात न्ही, एक्टिंगाक तें कितें रियाक्शन मेळा, जें एक्शनाक रियाक्शन मेळ्ळ्यार मात्र तें थिएटर जावं दी, हातू जावं दी, खंयचे मुवी जावं दी, या सिरियल जावं दी, खंयच्याय तें समाप पडचें तातूंत ते वायब्स, पॉझिटिव्ह वायब्स एक्शनांत आनी रियाक्शनांत आयल्यार मात्र ते ती सीन बरी जाता, या तें फिल्म बरें जाता, या खंयचोय एक ड्रामाय बरो जाता. त्या देखून ह्या सगळ्यां वांगडा आमचें टीम इतलें बरें आसलें, भारी बरें. कोणी खंयचेय माथ्यार बुडो दवरून उंची कोणी नातली. ते इम्पॉर्टंट एटिट्यूड मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा. हांगा तूं फिल्माक तुवें पयलें करच्या पयलें थोड्या माध्यमांनी तुवें काम केलें. आतां टीव्हीच्या माध्यमांत तुवें आमची माती आमची मनशां केलें. ताजे उपरांत नाटक क्षेत्रांत तुवें काम केलें. एक MC जावन काम केलें. एक पब्लीक स्पीकर जावन काम केलें. लोकांक लागीं हाडूंक, लोकांची काळजां जिखोवंक, लोकांक मॅसेज काळजां तुपची मॅसेज दिवंक खंयचें माध्यम सूक्त म्हणून बघता तुका? हांव चिंता आतां फिल्म आमचे प्रोड्यूस जाल्या उपरांत फिल्मां तितलें रीच जावचें माध्यम बारी उणें. कित्याक म्हळ्यार फिल्म तुका 2-2.5 वरां धरून रावयता, खंयचेंय डिस्ट्रॅक्शन ना. एक म्युजिकल शो या ड्रामा जाताना डिस्टर्बन्स आसतात, तो भायर वता, खावंक पळयता, आनी कोणी एकलो उलयतना डिस्टर्ब जाता. पूण थिएटरांत पिन ड्रॉप सायलन्सांत तुवें सांगचो हर एक शब्दान शब्द डायलॉग, तुजें तें फील, तुजो उस्वास कितून मुसर म्हळ्यार आमी तें एक डोर ओपन करची सीन तुवें पळयलें जाल्यार ते डोराच्या हिंजसाचो आवाज सयत काळजाक तोपता. देखून फिल्म बारी इफेक्टीव वे आनी तांतल्या तांतू लोकांनी हें फिल्म थिएटरांतूच पळयचें. हाजो अनुभव खंयच्याय रितीन पळोवंक दुसऱ्या रितीन मेळना. एक म्युजिकल मुवी आनी दुसरें हाजें रीच फिल्मा द्वारे मस्त आसा. कित्याक म्हळ्यार आयिल्लो मनीस तो 3-2.5 वरां बसतात आनी कोणी आमकां येदोळ कोणी हांव चिंतना कोणी अर्द्यार उठून गेल्ले खंयच्याय ना. मस्त पोटी गेल्ले आसात. हांवें ती एका फिल्मा वेळार म्हाका घरचीं पुरो आसलीं, बरें पॉप्युलर हिट म्हणाले गेल्लो, पूण हांव एक अर्दें वर भायर बसून च्या आनी पिवन मागीर भितर आयिल्लो आसा. हांव अर्द्यार गेल्लो, म्हाका काजार वचूंक घाल्लें न्हय. हांवें कित्याक म्हळ्यार कोणी मनीस तशे भायर गेल्ले नात, ते एक बारी प्लस. आनी सेकंड टायम, थर्ड टायम, फोर्थ टायम 4 कोटी मनीस फिल्म ते कोंकणींतले एक पळोवंक येता म्हळ्यार ते आमकां आनी जाय की सरप्रायजाची गजाल. हय करेक्ट. बरें लेस्ली, तुका बरें मागता. कित्याक म्हळ्यार तुजो एक ल्हानसो अनुभव तुवें वांटून गेला. मुखल्या दिसांनी कोंकणी फिल्माचे वावर सोडून येताना तुजो वावर तांचो सोडून दी. तूं बिझनेसमॅन, मस्त टायम तुवें थंय दिवचें पडटा, आमकां कळटा. आनी ताजे वयल्यान सामाजीक संघटनांनी पुरो आसाय. पूण म्हाका खंडीत भरवोसो आसा की तुजें हें पॅशन खंडीत जावन तुकाय मस्त खुशी दितली. कित्याक म्हळ्यार केदाळ तूं तुजें पॅशन फॉलो करता तेदाळ तूं मस्त खुशेर आसताय. हर एकलो मनीस पॅशन फॉलो केल्लो मनीस खुशेर आसा, जशें हांव. तशें तुका बरें मागता. तूं कितेंय एक मॅसेज दिवंक आशेताय की आमच्या विक्षकांक? ह्या फिल्माक येदोळ पर्यंत इतल्या अपुर्बायन सहकार दिला, सगळ्यांनी आमकां बरें मागलां, रिव्ह्यूज दिल्यात, पॉझिटिव्हली सांगलां, आमकां थोडी सुचनाय दिल्यात. आनी कोण अभिमान आसता पळय ते मात सूचना दितात, उरले फाटल्यान उलयतात. देखून आमकां बारी संतोष भोगता. देखून इतल्या अपुर्बायेच्या उतरांच्या बेसांवांनी नेटयलेल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटाना फिल्म आनी कितें जाता. तुमी तुमच्या मोगाच्यांक सांगा कितले पयस आसल्यार ओडना, तुमी कुंदापूर, भटकळ या कासरगोडच्या कोनशांत आसल्यार ओडना, हें येवन पळोवचें असलें फिल्म. आनी तुमकां खंडीत जावन निराशा भोगची ना. तितलेंच हांव सांगता, मेल्विन पेरिसान काडलेल्या मिनतेक, जॉयलान काडलेल्या मिनतेक तुमी पाठिंबो दिव येता एकाच संगतींत हें फिल्म पळोवन दादोसकाय भोगच्यांतच आमकां समाधान आनी तृप्ती. देव बरें करूं. येस मेल्विन, प्रोड्युसर आता तिसऱ्या पुढचे आत मेळोन प्रोड्युसराक. वय न्ही म्हळ्यार 3 पुढचे काले आत मेळलो गो ते. म्हाका फिल्मान 3 सीन आहले म्हळ्यार आनी एक 2 पुढचे करेक्ट रोल मेळ्ळा मात्र. मेल्विन, आतां
पहिले मुकल्या दिसांनी आतां आज आमी हें संदर्शन रेकॉर्ड करचो टायम जावन आसा ऑक्टोबराची 22 ऑक्टोबर 22 आयच्या दिसा खंयचे दीस फिल्म रन जावन आसा थिएटरांत 30 सेकंड डे म्हळ्यार नोव्हेंबराच्या पयल्या हप्त्यान 50th डे येता आनी हाच्या मदें दुबय आनी खंयसर अबुधाबी जालें. दुबय आनी अबुधाबी जाला. मुकलें गल्फाची प्रदर्शना विशयान कांय माहीत आसा? वय परवा ऑक्टोबराच्या 30 आनी 1 तारखेर 31 कुवेटांत एक्सपोर्टीन 2 शो. ओके. त्याच्या उपरांत नोव्हेंबर 1 बारेनांत एक्सपोर्टी 3 शो. वाव. त्याच्या उपरांत नोव्हेंबराच्या 8 तारखेर कटारांत, नोव्हेंबराच्या 22 तारखेर मस्कटांत. मस्कटांत. आनी गल्फांत तूं सगळ्या कडेन वचून प्रयत्न करताय? वय गल्फांत हांव सगळे कडेन वता. दुबय आनी अबुधाबी रेस्पॉन्स बरो आसलो? मस्त बरो आहलो. मे बी मुकलो दुबय आनी एक 2 शो गॅलरी खंडीत जावन लोक येतलो म्हणून बरो आसता, पूण तारीख मेळना, एक डेट मेळना. हय. ताज्या भायर वय गल्फाच्या भायर कसले प्लॅन? गल्फाच्या भायर ऑस्ट्रेलियांत आसात एक 5 शो आसात. मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन. देन न्यूझिलंडान ती करूंक प्रयत्न चलता. इस्रायलान जावंक प्रयत्न चलताले पूण आतां वॉर चलता देखून काल कळीत ना. देन टोरंटो कॅनडा आनी वँकोवर, देन लंडन आनी आयर्लंडान 2 कडेन आसात. 2 कडेन लोक आसात. नोव्हेंबर 16 न्यू जर्सी USA. त्या भायर मुंबयांत आनी बँगलोरांत आमकां कॉलां येवनूच आसात. म्हळ्यार आमकां मुंबय केदाला म्हणूंक मेळटा, बँगलोर केदाला पळोवंक मेळटा म्हणून फर्स्ट प्रायोरिटी दिवंक जाय न्ही, म्हळ्यार दिवंक जाय. पूण आमकां कशें जालां म्हळ्यार आमकां थिएटरान करचें वा हॉलान करचें, आमकां तें पुरे पडटा की ना म्हणलें एक सवाल आसा. ऑर्गनायझर्स कोण परा मुखार येतात, आमी वचून ते वचून ऑर्गनायज करूंक आमकां साध्य ना. कोणीय संघ संस्थांनी मुखार येजे, तशें जाल्यार कांय आमकां करूंक साध्य आसा. ओके. बरें मेल्विन, हांव तुका बरें मागता. आनी मुकल्या दिसांनी आतां म्हळ्यार आमी टायम चेंज जावन आयिल्ल्या पर्यंत तुजे नायटाचे प्रकार आसले, तुवें यशस्वी 100+ नायट गेले. बहुशा तुका कशें बगता, तें नायट करचें इजी की पिक्चर करचें इजी? पिक्चराची जबाबदारी सगळे जवायलान काडून गेल्ल्यान म्हाका तितली कांय व्हडले कश्ट मात्र एक धैर्यान संगीत पिक्चर पावसांत पळयत आमी. पिक्चर पावसांत पळयत. तूं एक आतां एक म्हाका सांग, तूं म्हाका पांय ओडून तसताय पावस आयलो म्हणून, पूण हांवें ते पावस आयिल्ली नायट परत्यान उबी केल्ली शाती म्हाका तूं सांगा नाय. तें तूं म्हाका सांगा नाय. आनी त्या नायटाक तुंय आल्लोय. हांव 75th नायटाक गेल्लो, 100th नायटाक गेल्लो. पूण म्हळ्यार कालें वता तशें न्ही, म्हाका खुशेची गजाल कालें वता. थंय नॉर्थ कॅनरांत आनी पुरा पावस येनातले कडेन मेल्विन पेरीस आहा पळय म्हणटले, म्हळ्यार थंय मनशार तुजो प्रभाव आसलो. एनिवे तें एक जोक. पूण मुखार तुका पयलीं सांगूंक आसलो, ह्या फावटी पयलीं सांगूंक आसलें फिल्माक पावस येना म्हूण, थिएटरान पळोवचें न्हय. मुकल्या दिसांनी बहुशा तुज्या मुखेलपणार आनी नवें जावं दीत, कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन एक पदांचें भंडार आसा. त्या पदांत मॅसेज आसा, त्या पदांत खाणी आसात, लोकांक एंटरटेनमेंट आसा. आनी आज कितें जायजें की म्हळ्यार आमकां आमच्या ह्या स्ट्रेसफूल जिवितांत आमकां रिलीफ जायचे, रिलॅक्सेशन जायचे, आनी ताका केवळ कलाकार मात्र ते करूंक शकतात. मुकल्या दिसांनी तुजे ह्या वाटेन आनीकी चड वावर जावं दी म्हणून सांगता. ह्या घडये तूं मुखार पिक्चर करताय की कर तें हांव सांगना, पूण आनीकी बरो चड वावर करूं आनी देव तुका बरी भलायकी दिवं दी म्हणून मागता. लास्टाक तुजे तावन कसली मॅसेज तूं दिवंक शकताय? म्हजे तावन इतलीच आशा की कोंकणींतल्या हर एका कोंकण्यानी हें पिक्चर पळयचें आनी हाची मजा जोडीचे म्हूण सांगून आमच्या कोंकणीच्या हर एका खंयसर कोंकणी आसा थंयसर आमचें हें फिल्म पावचें म्हणली एक आशा. आनी खंडीत जावन हें साध्य जातलें, पूण ताका तुमी सर्वांनी कोंकणी मोगींनी प्रयत्न करीचे, आनी तशें जाल्यार मात साध्य जातलें आनी आमकां एक पाठिंबो मेळटलो म्हणून आशेता. बरें जोएल, तुवें तुजी मॅसेज कितें तुवें सांगच्या की पयलें मेल्विन पेरीसान सांगलें जानेवारी 1 तारखेर एक फायनल डिसिशन आयिल्लें, ताजे उपरांत 15 दिसांनी तुवें स्क्रिप्ट बरोवन रेडी केलो? ना, सेकंडाक हांव मेळ्ळो, ताच्या उपरांत 18th म्हणसर म्हळ्यार लगभग 16 दीस काणी मतींत गळोवन आसलो. ही काणी कशी म्हळ्यार एक फिक्शनल म्हण न्ही, थोडे मुजे आस्पेक्ट्स आसात. विल्फिया बचे, आमचे विल्फ्री बिंबस विल्फिया बचे आसात,
आमचो इळयराजा आसा ताचे एक 2-3 इन्सिडेंट काण गेल्या ते मागीर एल्टन जॉनाचे एक इन्सिडेंट हाडला मागीर चड जावन फ्रेड्डी मर्क्युरी क्वीन बँड असो प्रमुख मनीस फ्रेड्डी मर्क्युरी हाचे सगळ्यांचे एक जिवीत घालून एक कोंकणायज केला म्हणजे कोंकणीच्या कल्चरा भितर हें केलें मांडून हाडलें एक 16 दीस चिंतन करून 7 दिसांनी बरोवन काडलें ओ 7 दिसांनी सगळे 25 रेडी जालें ओके तुका म्हळ्यार पयलें टॅक्निकल सड मुवीच्या अंतून नातलें पूण तूं भोवशा अस्मितायेंत तुका चड हें मेळ्ळें की ना पयलें तुवें काम केल्लें हांव 85 NFI नॅशनल फिल्म इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे हांगासर सावंड इंजिनियरींग कोर्स करून गेल्लो ओके व्हडलें कॅम्पस तें थंय कालें जातालें म्हळ्यार हांव सावंड इंजिनियरींग आमकां लिमिटेड क्लासीस आसताल्यो 2 वरां 1 वर मागीर फ्री आसतालें पूण कॅम्पसान तशें तो कॅमेरा काडून घेवन थंय हांगा स्किमर्स घालून रिफ्लेक्टर घालून पुरो भुरगे प्रोजेक्ट वर्क करना आसले म्हळ्यार ते स्टुडंट ते करनासतना थंय म्हाका आशा उदेल्ली एकदम म्हळ्यार इंट्रस्ट आयिल्लो हें कालें कशें करतात कालें म्हण म्हणजे आयडिया आसताली आयडिया म्हळ्यार ताका उमकाळूंक ना आमी बोल्सान दवरूंक आसताली हांव वचून एक दुसऱ्या क्लासीक बसुल्लो आसा एक दीस बसल्या वेळार ते स्क्रीन प्लेचे विशयान सांगताले वय स्क्रीन प्लेचे 2 आवर सेशन क्लास हांव बसून पुरो हिंदी आनी इंग्लीश मिक्स हांव बसून पुरो आयकतालो थोडे फावटी ते शूटिंग करतना रातीचे करताले म्हळ्यार ऑफ द आवर्स करताले ते आमकां पर्टिक्युलर एक टायम आसतालो ऑफ द आवर्स करतना हांवें सावंड इंजिनियरींग केल्लें उणें तातूंत अर्ल्याक पुरो एटेंड जाल्लो चड सो थंय जावन म्हाका तें आयकोन पळोवन मागीर थोडें वाचून थोडें पळोवन हांव बँगलोर गेलां टॅक्निकल हें जाताना शूटिंग जाताना प्रोडक्शन जाताना सिंग सावंडान कशें काम करतात त्या विशयान पळयलां हांवें रेन इफेक्ट कशें करतात अंडर वॉटर कशें करतात हे पुरो खुद्द पळयलां हांवें उबेर रावन पळयलां तशें जाल्ल्यान तो अनुभव पळयल्लो अनुभव ओके तो अनुभव तुवें हांगा घाल्ल्यान तुका भोवशा सड्ड कोणाचें वयर डिपेंड जायचें म्हणून बगोवना पूण तुका अशें कोणेंय टॅक्निकली हेल्प केल्लें आसा तुज्या कामांत वावरांत केला आमच्या हे पळय हँड फिल्मा म्हणल्यार आमचो रामण्ण आसलो DOP कित्याक तो 25 वर्सां अनुभव जालो आनी तो सांगतालो ही बेड सर ही एंगल आसली ही दुसरी वर प्रोफायल सारी बरो दिला म्हळ्यार एका मनशाचें प्रोफायल एका मनशाचें तोंड खंयच्या प्रोफायलार करेक्ट येता तें ताका करेक्ट कळटा म्हज्या किसर हांवें सांगचें ताका क्रॉस दवर म्हाका क्रॉस जायचें ताचें ना बेड आसा तो क्रॉस ही सायड सारी बरो दिला ही सायड ही गेडवा तशें तो करतालो आणि एक सांगत रोशनाचें काम मस्त बरें वय म्युझिकाचें काम तसो ह्या मिवडास काडचें पडटा कित्याक म्हळ्यार थंय तशें आसलें सर्वस्व दिला म्हणून येत म्हाका ह्या फिल्मा फाटल्यान सो बॅकग्राऊंड स्कोरी ताचेच वय बॅकग्राऊंड स्कोरी तशेंच सॉंग्स ताचेच आनी सॉंग्स आमी स्पेशली युथा खातीर ते रिमेक केल्ले युथा खातीर रिमेक केल्ले पूण यूथ फिल्म पळयतात की ना यूथ मस्त उणें आसा कारण कितें जावंक पुरो इंस्टाग्राम असो लोकूच ना आमकां म्हळ्यार भुरगींच ना आमकां येतात युट्यूबाची तांची हाची मात म्हळ्यार इंस्टाग्रामांत तांकां खाली 90 सेकंड्स पळोवन खुशी भोंवची तें भोवशा 2.5 घंट्याचें फिल्म पळोवंक नाका न्ही बट हें आमी चिंतेची जाल्ली गजाल कित्याक युथांक मॅसेज पावोवंक ना गी मॅसेज पावल्या पूण युथ कित्याक येनात तांची अभिरुच दुसरी की म्युझिक या तूं यंगस्टर्स आसात एक हिरो आसा ते यंग हिरोईन आसात दोग हिरोईन्स सो 4-5 जण मेन यंगस्टर्स आसात भोवशा तेय आमी एक चिंचे मुखल्या दिसांनी जर तर कोंकणी फिल्मां उरयचे कोंकणी एंटरटेनमेंट उरयचे जाल्यार युथांक आमी आतां हात धरनंत सोलोन वचचें पडटा ही एक इम्पॉर्टंट मॅसेज सो आखरेक जोयल तूं सांगूंक शकता तुज्या अभिमानी लागीं कोंकणी विक्षका लागीं टीव्हीच्या विक्षका लागीं आनी विशेश जावन आमच्या मुवीज जे कोणें पळयला आनी पळोवना दयाकन थिएटराक या आनी मुवी पळया कितें म्हळ्यार तुमी आयल्यार मात्र एक मुवी सक्सेस जाता ती कितलीय बरी आसूं दी आमी कितलेय वावंट घालून दी ते वावंट पुरो नगण्य कित्याक म्हळ्यार तुमी येना जाल्यार आमी कितें वावंट घाल्यार आमी कितें काडल्यार ते व्यक्त जाता देखून तुमी येजे आतां कित्या खातीर येजे म्हळ्यार तुमी जाणात कोंकणीन जायते कलाकार आसात टेक्निशियन आसात एक कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री म्हणून खंय एक ल्हान तावन उदेली जाल्यार तातूंत जायत्या युवा जाणांक युवा तालंटांक एक काम मेळटा एक भरवोसो मेळटा एक फुडार मेळटा त्या खातीर तांच्या फुडारा तर्फेन म्हणी तुमी चिंतून तुमी थिएटराक येजे आनी ही मुवी पळयचे म्हणटा हांव देव बरें करूं मेल्विन पेरीस जोयल पेरेर आनी लेस्ली रेगो भोवशा
हांव चिंता फाटल्या दिसांनी खंय पुरो काय इंटरव्यू दिला कालें केला म्हणून गुत्त ना पूण आज तुमचे तावन कितले माहिती मेळ्ळी ती हांवें पयले फावटी आयकुवची वय तुमच्या तावन पयले फावटी आयकुवची बट मुखल्या दिसांनी हो अनुभव हे आमी कितें शिकल्या खंय सूख केल्या ते ऑफकोर्स ते आमी शिकता मुखल्या दिसांनी हेल्प जावं दी आनी कोंकणीचें बरेंपण जावं दी कोंकणी भाशेचें बरेंपण जावं दी कोंकणी कलेचें बरेंपण जावं दी पोयण फिल्म कोणें पळोवना दया करून येया थिएटरांत पळया कोडियालच्या भारत सिनेमांत मुवी आसा तुमी येताना एक येनाकात फॅमिली कडने या सगळे सांगत येया आमी सगळे कोंकणी फिल्माकी सपोर्ट करता कशें पयलें नायटाक सपोर्ट करताले कशें दुसऱ्या नाटकाक आनी सपोर्ट करताले आतां आमी फिल्माक सपोर्ट करून आमची भास आमची संस्कृती आनी आमचें मनोरंजन सकल वचोंक सोडचें नाका तुमी समेस्तांक हें संदर्शन हे भायर ओपन एरांत हांगास केल्लें संदर्शन पळयल्ल्याक देव बरें करूं तुमचें फीडबॅक येवन दी फिल्मा विशयान ती फीडबॅक पळया पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7 नमस्कार क्रिस्टी दिसना क्रिस्टी नासतना कितें करचें म्हण म्हाका कळना क्रिस्टी मायाक जावन आजीक दुसरो दीस ही म्हजी काणी आनी हे म्हजें सपन एक कलाकार बिलकुल नपेन्स जायना धनुशिकेरी म्हजें सपन म्हजें पयण जालें आनी म्हजें पयण रुदान जालें तरी स्वप्नोंचें हांवें सांडूना आय स्टार्टेड लायकिंग यू पूण तूं तुजे काळीज कोणाक दिवन बसनाका पूण तितल्यार म्हाका सर्गीचो बोडवो तसो दिसलो ज्या मनशान म्हाका असो म्हणलो की हांव जावन उरलो ना म्हज्या मेटांनी अडकळ्यो आयल्यो तरी ताणें म्हाका निसरोंक सोडलो ना ताचो निस्वार्थ म्हज्या वाडेवळेक ईट जालो ताचे शिकोवन म्हज्या जिणेक मेट जालें आनी ताची आसक्त म्हजी दाव जाली हांव धांवलो तत्तवारेक धांवलो कित्याक म्हजें पयण म्हाका मुंदरूंक आसलें एक परंपरा उबी करूंक आसली पूण तो तुमचे खातीर एक लेगेसी ऑफ परंपरा सोडून गेला आनी ताच्या की वर्त्यान म्हजे भितर आशिल्ल्या देंवसाराक हांवें सोलवंक आसलें तर क्रिस्टीकय आसा ताका किडनॅप केला ऍक्सिडेंट जाला वा ताणें जीवघात केला रोसून राहुल रोसून क्रिस्टी आमकां जरूर जावन पाटी मेळटलो काल आज आणि फाल्यां